आज जी मिटींग आसा इंडियन ब्रगांजा हॉलान ती आमचे पणजेकारांची आसा. म्हणजे पेनजीम सिटी इन पेरील हाज्या अंडर आमी ती घेतात. म्हणजे वॉयसीस ऑफ पेनजीम, पणजेक जे प्रॉब्लेम्स आसा, पणजेन झाडां मारपाची 172 कितली झाडां मार्क केल्या येलो हातून कट करपा खातीर. सो पणजेची ब्युटी डिस्ट्रॉय जातली, कित्याक पणजेची ब्युटी इज बेस्ड ऑन द ट्रीज which were planted in 1940s. So those trees are the beauty of Panjim. So ती सगळी झाडां मारतले. In the name of smart city, Pणजी is already destroyed. व्हडली वडाची झाडां सुद्धा कट केल्ली आसा. आता कांपाला वयली सगळी झाडां मारपाची आसा असो प्लॅन आसा. बाल गणेश दॅट एरिया. देन सगळे कडेन गार्बेज आमकां दिश्टी पडटा. कसिनोज जे सगळे कडेन इनफॅक्ट वाडत आसात. आनी जर तुमी आतां आमचे पयलीं कॉटरडेक म्हण आशिल्लें आनी थंय रिवर फ्रंट आशिल्लो, तो फुल कवर करून, तो सगळो कवर करून कसिनोक दिला आनी भायल्या कोण कसले एजन्सीज आसा तांकां दिला आनी ते कवर केला. म्हणजे वी कॅनॉट, पेनजीम रेसिडेंट्स ऑर सिटीजन्स कॅनॉट इवन गो टू द रिवर फ्रंट टू सी. सो सगळे ब्लॉक करून उडयला. सो कसिनोज आर बींग लाईन अप इन द मांडवी रिवर. वी कॅनॉट सी द व्यू. मांडवी रिवर इज गेटिंग पोल्युटेड आनी सगळे कडेन फूल पणजेचे डिस्ट्रक्शन चालू आसा. अशें आयकुपाक येता की वॉ कॉम्प्लेक्स जो आसा पणजी पोलीस स्टेशन, ताजे सुद्धा ते सुद्धा डिमॉलिशनाक काडून थंय हांगा आनी कितें जावपाचें आसा. सो दॅट ऑल्सो इज देर. सो वी सी दॅट सो मेनी प्रॉब्लेम्स पणजीम इज फेसिंग. आवर ब्युटिफूल पेनजीम दॅट वी सॉ इन आवर चायल्डहूड इज मिसिंग. सगळे कडेन डिस्ट्रक्शन. सो आमकां आमची पणजेची ब्युटी वाचून दवरपाची आसा. आमकां आमचे पणजेचे जे ओपन स्पेसीस आसा दे शूड बी लेफ्ट ओपन. ओपन स्पेसीस जे पणजेचे आसा, रिवर फ्रंट आसा, दे आर बींग क्लोज्ड. So we don't want any more casinos in the river, and we want the trees of Panjim should be protected because trees are the natural heritage of Panjim and they are beauty of Panjim. त्याच्या खातीर आमी आतां सगळ्या पणजेकारांची सभा घेतल्या. मॅडम पॅट्रिशा पिंटो आणि many others have come together and we are going to tell the government that we need to save our Panji city. ही आसा ती एक्चुअली पणजेकारांची टू रेज अवेरनेस ऑफ ऑल द इश्यूज दॅट आर क्रॉपिंग अप. तुमकां याद आसतले पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोजान मोठ्या स्तराचेर कॅसिनोचो इश्यू घेतिल्लो आसा. फाटल्या वेळार एक बरी मिटिंगूय जाल्ली. पूण ताज्या नंतर आनीकूय आमकां अशे मुद्दे कळपाक आयला की वेर द गव्हर्मेंट इज लिटरली हँडिंग ओवर द सिटी ऑफ पणजी टू प्रायवेट इंट्रस्ट इन्क्लुडींग कॅसिनो लॉबी. सो हे पणजेकारां मदीं अवेरनेस करपा खातीर ही मिटींग आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा. खंयचे मुद्दे स्पेसिफिकली आनी खंयचे आसात सांगूंक शकता? खुबशे मुद्दे आसा. बेसिकली कॅसिनोचे तर आमी तुमकां मुद्दे टायम टू टायम सांगत आयिल्ले आसा आनी तुमी सरकाराचे रिएक्शनूय पळयल्लें आसा की जेन्ना जेन्ना आमी इशू रेज केलो तो इशू रिजॉल्व करपा खातीर कायदो चेंज करता. पूण जो कायदो त्यांनी खरें हाडूंक जाय, रुल्स अँड रेग्युलेशन्स फॉर गेमींग कमिशनर, तो हाडचे ना. हाज्या नंतर कितलेशेच आमी पळयता की गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स जे आसा, ऑलमोस्ट 7 बिल्डिंग्स हॅव बीन हँडेड ओवर टू द NBCC. आनी हातून कोणे टेंडर केला, कोणे बिडिंग केला, कसो एवॉर्ड जालो कांयच खबर ना आमकां. पूण ह्या प्रोजेक्टांचे कन्स्ट्रक्शनूय सुरू जालें आनी 1-2 प्रोजेक्ट कंप्लीटूय जाल्ले आसा, इन्क्लुडींग जुंता हावजाचें तुमी पळयला कशें चल्ला तें. आनी इन दीस स्ट्रक्चर्स अशें न्ही की ही बिल्डींग मोडून परत गव्हर्मेंटाची नवी बिल्डींग येता. In this, the NBCC is going to construct it, आणि anything from 20% to 70% built up area private interests, including hotels and including casinos. आणि हे खुबशे पणजेकारांक आनी गोंयकारांक खबर सुद्दां ना. म्हणून त्या खातीर आमी ही मिटींग दवरल्या, बिकॉज दीस इज अ व्हेरी सिरियस इशू. म्हळ्यार आमी ज्या सरकाराक निवडून हाडटा दे आर गार्डियन्स ऑफ द पब्लीक प्रॉपर्टी. पूण हांगा आमी पळयता की BJP इज एक्टिंग लायक भारतीय जनता पार्टी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी कशी. हांगा दिसता की हे निवडून आयल्या म्हणजे हे भाटकार जाले ह्या सगळ्या जाग्यांचे अँड दे कॅन डू वॉट एव्हर दे वॉन्ट विथ इट. इट इज नॉट द केस अँड वी आर गोइंग टू रेज अवेरनेस अमंग द पीपल. काल जो 18 जून सुद्दां हांवें पळयला स्मार्ट सिटी म्हणटात आनी थंय खूब फ्लडिंगूय जालें. हेज्या बद्दल कितें सांगपाचें तुमकां? ना पळय, आतां 1,500 कोटी स्मार्ट सिटीच्या अंडर मोडून हांचे कडेन वचून त्याच जाग्यार जे आतां फाटली कितलेशेच दशकां जाली फ्लडिंग जाता ते तांचे कडेन सॉर्ट आउट जाल्ले ना. सो दीस प्रूव्स दॅट 1,500 crores इज अ कंप्लीट स्कॅम. कित्याक ह्या वर्सा पावस मातसो कमी आशिल्लो आनी अजून पर्यंत चडशा जाग्यांचेर फ्लडिंग जावंक नाशिल्लें. पूण आतां जेन्ना
मॉन्सून्स हॅव पिक्ड अप आनी जेन्ना हाय इंटेन्सिटी रेन्स येवपाक लागिल्ले आसा तुम्ही पळयता ती कशी दशा जाल्या ती एंड दीस एक्सपोजीस द स्मार्ट सिटी स्कॅम ऑफ द भारतीय जनता पार्टी. तुम्ही पळयतात GNH. Empowering tribal entrepreneurs in Goa. The GTEGP scheme by EDC Limited provides financial assistance to support self-employment and business ventures among tribal communities. Age limit 18 to 45 years. Project cost up to 25 lakhs. 40% capital subsidy. Margin just at 5%. Call today 7720047279. Apply today at EDC to grow your business.